सगळा तुका जेस वंदन तुका जेस बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतर आमकां फोज जाला. मार्क सुवांजेल 2 अध्याय 1 ते 12 वाक्या. मार्क चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12. थोडे दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. ते आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचे उतार परगटून आसतना 4 जण एक आरी घराक ताचेर उखल हाडून आयले. पूण लोकांचे खेटी निमती ताका जेजू सरसीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू असल्या कडेन घराचें पाखें सोडून उक्तें गेलें आनी आरी घराक तो न्हिदून असलेल्या हांतोळ्या समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो बोमार्थ पळोवन जेजून आरी घराक म्हळें, पुता तुजी पातकां भोगसली. तवळ थंयच बसून असलेल्या शास्त्रा भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, ओ कित्याक अशें उलयता, ओ देवनिंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनान तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंतात. आरी घराक सांगूं खंयचें सड सोंपें, तुजी पातकां भोगसली म्हणचें की ऊठ तुजें हातोळून घे आनी सल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगता उठ आनी तुजें हातोळून घे आनी घरा वसल. आनी तो उठलो आनी तक्षणांत आपल्या हातोळून घेवन जमो जाल्ल्या सकरा हुजीर भायर सन गेलो. हें पळोवन समेस्त बेजमेज जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळ देखिल्ले ना म्हणाले. आज एक वर्तें घडीत बायबलांत आमकां जेजून केल्लें आनी एक व्हडलें अजाप आज आमच्या मुखार दवरता पळय सभा. आनी हें उतर आज आमकां एका आरी घराक बरें करचें. एक तरी लोकांची खेट घरा भितर वचोंक जागो ना. तांणी 4 जाण ओवन हाडलो, 4 जाण खाटये समेत हाडलो ताका. आनी पाक्याक चडयतात. पाखें कितलें उब्यार आसलें, पाखें सगळें काट करतात आनी थंय थावन सगळी काट देंवयची जाल्यार कितलें ताणें पाखें उक्तें गेलां. ह्यो पुरो संगती आज एक जेजूचेर तांणी दवरलेल्या भावार्था विशयी आमकां साक्ष दिता. कितलो भावार्थ ते 4 जाण आसो. कित्याक म्हळ्यार तो आरी घर असो पिडेच, ताका उलोवंक जायना, ताका उठोवंक जायना, ताका चलोवंक जायना, खंयचेय ताचे पाड सारके रितीन काम करिना. पूण जाल्यारय त्या चौगांचो भावार्थ कसलो. आज आमी हें समजून काडगे आमच्या जिवितांत. देखून आमी मस्त जाणांक बुधबळ सांगूंक येता, पूण भावार्थ दिवंक कितले पाटी आमी. हेरांक भावार्थाक हाडचें काम केदाळ आमी करचें. हेरांक जेजूसानी हाडचें काम आमी केदाळ करचें. देखून जेजूच्या नांवान तूं खंयचेंय एक काम करताय जाल्यार तूं ह्या जिवितांत सार्थक जाताय आनी तुका जैत लाभता. देखून आमच्या बुदवंतकायेन न्हय, बगार देवान आमकां दिल्ल्या त्या सर्गींच्या जाणवयेन आमी देवाचें उतार परगट करून गेल्यार, ह्या देवाची वळख हेरांक सांगल्यार, हे जेजू क्रिस्ता विशयींत आमी साक्ष दिल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत आनीकी चडान चड बरेंपण जाल्लें पळोवंक आमकां मेळटलें. देखून अजाप आनी अद्भुतां करचें तें देवाचें काम, पूण तो आमच्या मारिफाती करता, तुमच्या मारिफाती करता. देखून देवाक एक मनशाची गरज आसा. जावंक पुरो तो मनीस आस, तूं जावंक नासाय, ह्या जावंक पुरो तूं चली आसलो. देवाक एक मनशाची गरज आसा. कित्याक देव मनशा मारिफात काम करता ह्या संवसारांत. बरीं कामां करतले, एकामेका ते समरा माया मोगान जियेतले आनी आमचो वावर बऱ्या तरेन करतले आनी प्रत्येक जावन देवाची कुमक जोन देवाच्या विशयंत चड आनी चड आमकां उलोवंक आमकां फावो जातलें. देखून ह्यो संगती आमच्या आज मतीन दवरता आसतना आयचें पयलें वचपी आमकां आयकूंक मेळटा हेब्रेवाच्या पत्रांत 4 अध्याय वाक्या थंय 1 ते 5 म्हणसर देवाचें उतर आमकां थोडी संगती सांगता. एक श्रेश्ठ ह्या जाका की मनशा मदलो तुमी सोडून काडतात आनी जेजू की ह्या संवसारांत धरलेलो मनशा रुपार धरलो. देखून देवाचें रूप ताणें घेवना, देवाचें स्वरूप ताणें घेवना, बगार मनशा रुपार जावन कुडी रक्तान तो आवयच्या गर्भी समोर आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो. तशेंच आज
सर आमकां कितें आसात आमचे मनियारी जावंक पुरो आमचें कितें आत्मीक कार्य करूंक आत्मीक तरान देवान विसरून काडलेले याजक आसात देखून देवा हुजीर सेवा करूंक तांकां विसरून काडलां आसा पातकां खातीर खाणीक आनी बलिदानां भेटोवंक नेमल्यात तांकां तसो अचकत जाल्ले वरवीं नेणाऱ्यांक तो सुकोवन पडलेल्यांक तो कन्वळाय दाखोवंक शकता जेजू संवसारी मनशा रुपांत आयिल्ल्यान तो लोकां थंय कळवळाय दाखोवंक शकलो लोकांची गरज समजूंक शकलो लोकांचे कश्ट समजूंक शकलो जर तो देव जावनूच आयलो जाल्यार तो देवा अर्पीत आसतो आसलो मनशाचे कश्ट हरियकल्याच्या काळजांत आसले अत्रेक सगळे ताणें पार केले आनी आज देवाचें उतर सांगता पळया आनी हेच अस्कत काय लागून जशें परजेच्या पातकां बसत ताणें आपल्या पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटयलें ताकाच ताणें भेटोवन दिलें एकच बलिदान संवसारांत आनी जेजू क्रिस्ताचें बलिदान आपलें रगत ह्या संवसाराक वाडयलें एक थेंब सयत रगत ताच्या कुडीन नातलेलें कित्याक म्हळ्यार सगळें म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर वावरयलें कित्याक म्हळ्यार आमकां सवरू रितीच्या पातकांतावन सुटका दिवच्या खातीर संवसारी सवरू खोटेपणांतावन सुटका दिवच्या खातीर देंवसाराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक आमकां बाचाव करच्या खातीर जेजून ह्यो संगती ताच्या जिवितांत काण गेल्यो आनी आरोना बरीत देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस उडीक आपुणूच हाती घेना पळया हेच खातीर क्रिस्तान श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला कोणाक तसले संगती आसले उतार देवान सांगलें ना क्रिस्ताक मात्र सांगलें जेजू क्रिस्ताक ताणें आज आयचे दिसा तुका हांवें जल्म दिला पळया देखून ह्या संवसारांत जल्म घेवचें देवान निर्मिल्लें तें जावन आसा देखून मस्त जाणां आज बेजार आयकंत हांव कित्याक संवसाराक आयलो हांव कित्याक आवयच्या गर्भांत जल्मलो जॉबांनी थोड्यो संगतीला आसताक सांगल्यो हांव जल्मलो दिसत तो नातुरलो जाल्यार हांव जल्मलो तुलंत जाल्यार बरें आसता म्हणून ना पूण देवाचें येवजन दुसरें आमचें येवजन दुसरें आमचें चिंतापत दुसरें देवाचें चिंतापत दुसरें एजाया प्रवाद्या मारिफत आमकां 50 आनी 5 अध्यायांत आनी ह्या 10 आनी 11 वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय आनी म्हजी येवजना तुमची येवजना न्हय पगार देवाची वाटत आमची वाट करून काण घेवया आनी देवाची येवजना कितें आसात ती आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमी बेसाडया मुखार 11वें वाक्य आमकां सांगता हे विशयांत आमी सांगचें जाल्यार जायतें आसा पूण तुमचे कान दाट जाल्यात म्हणटा देवाचें उतर पळया कान दाट जाल्यार देखून तुमकां तसो विवार दिवंक म्हाका कश्ट मारतात म्हणटा देखून जायते जाण आज देवाचें उतर आयकनात देवाचें उतर वाचिनात देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक फुडें सरनात देखून जायतो लोक आजुनूय ते कश्टांत आसा अनवरांत आसा पिडेशिडेंत आसा निराशपणांत आसा सलवणींत आसा जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी सोडवणदार म्हणून वळखून सयत काण घेनातले कितलीं क्रिस्तांवां आसात आमच्या भोंवतणी मगच्या भाव आनी भयणी आमी हर एकल्या खातीर मागोवंक जाय आनी मागण्यान मात्र आमी जैत जोडतल्या देवाच्या उतरान मात्र आमी जैत जोडतल्या देवाचें उतर आमच्या जिवितांत सदांच आसूं दी आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाली कृपा आदारी आमी मागया कशें तें आरिगाराक आज जेजून बरें केल्लें देखून आमकांय सगळी कितें पिडाशिडा आसा निराशपण आसा जेजूक समर्पण कर दिवया आज आमी मागया जेजू तुजी खुशी वयस जाल्यार म्हजी ती आसलेली पिडा तूं पयस कर खंडीत जेजू खंडीत खुशी आसा म्हणटलो कालच्या दिसा म्हणलें त्या कोडकाराक म्हाका खुशी आसा आनी आपूण गूण केल्लें ताका देखून आज आमकांय तो त्या आरिगाराक सांग पळया तुजी पातकां बक्षयली हर एक पिडा शिडा केदाळा गूण जाता पातकां बक्षल्ल्या वेळार देखून आमी एक बरें करून एक सुटावें कुमसार जावन एक बरें करून मिसाच्या बलिदानाक वचून एक बरें करून आराधन करून आमच्या पिडे शिडा गूण जावचे खातीर मागचें जर आमचें तें पाताक आसा जर आमचें तें खोटेपण आसा जाल्यार ती पिडा शिडा कशी गूण जावंक जावंक पुरो तूं ओयजा मारिफात कांय इल्लेशें वखद काणयोन कांय करियेत पूण देवाची काकुळटानी कृपा मेळत जाल्यार आमी पातकां तावन मेकळे जायचे संवसाराच्या आशा आनी आकांक्षा तावन मेकळे जायचे
आनी आमच्या मतीक उजवाड मेळ्ळे जाय, देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक जाली कृपा आदार आमकां समेस्तांक मेळ्ळे जाय. देखून हेंच आज आमी मागया, तेंच आमच्या जिवितांत देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता ती संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता, तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फावळची कशी जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बाबी खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.